साकेश्वराचे नामस्मरण करून आयच्या ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि लोकांची जी तळमळ जर आमी पळयत भावी मुख्यमंत्री म्हणपाक कांयच हरकत ना। तशेंच ऑपोजिशन लिडर बाब दिगंबर कामत आज खास करून आयच्या ह्या कार्यक्रमाक हांव उपस्थित जाले। तशेंच आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे व्हायस प्रेसिडेंट भाभी बाकर, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टाचे चंदन मांद्रेकर, महिलाची पार्वती नागवेकर, सुधीर कांदोळकर, तारक आरोलकर, तशेंच बाब आमचो हांगासर SP नंदकिशोर रायकर, उपस्थित प्रेस मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, आज तुम्ही सगळे उपस्थित आसा। आणि तेचे मुख्य कारण म्हणजे देवाचो वर्धापन दीस, सार्वजनिक सत्यनारायण महापुजा आणि यथाशक्ती प्रमाणे देवान आमकां एक शक्ती दिली की आयची जर ही परिस्थिती पळयत जाल्यार समीस सेवेन जोखून घेवपाची एक मनान तळमळ आसा। म्हणून हांवें एक विचार हाडलो मनान आनी ज्या गरज आसा अशें एक ॲम्ब्युलन्स खरें म्हणशें जाल्यार म्हाका सांगपाक अभिमान वाटता की 2 ॲम्ब्युलन्स आनी 1 हॉर्स वॅन ह्या शिवोली मतदारसंघाक हांवें अर्पण करता। आनी तितूंतले एक हांगासर आयिल्लें आसा। गेले 15-20 दीस जाले ह्या कोरोनाच्या महामारीक लागून शोरूम बंद आसा, तरी आसतना आयच्या ह्या ऑस्पिशियस डेक तेणें म्हाका हें ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध करून दिलें। तशेंच शिवोली मतदारसंघान जर पळयत जाल्यार एक अत्यंत वायट परिस्थितीन शिवोली मतदारसंघ पळयतना आमकां दिश्टी पडटा। रस्तो, त्याच्या बरोबर लायटीचा लबंडाव, हेल्थ वेस्ट जावं खंयचीच फॅसिलिटी आमच्या शिवोली मतदारसंघान ना। त्या खातीर आमी म्हाजो मित्र चंदन जावं म्हाज्या बरोबरचे सगळे समाज कार्यकर्ते जावं सगळे जाण आमी आज एकजुटीन काँग्रेस पक्ष म्हणून काम करता। आणि काँग्रेस पक्ष काम करतना लोकांच्या तोंडांसून आयकूंक मेळटा की काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी जावं, काँग्रेस पक्ष जावं, काँग्रेस पक्षान काम करपी व्यक्ती जावं ह्या लोकांच्या गरिबांच्या बद्दल गरजूवंतां पर्यंत पावतात म्हणून, आणि ते काम आज आमी करता। अशा ह्या बऱ्या क्षणाक तुम्ही सगळे उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, प्रेस मिडिया यांचे सगळ्यांचे हांव मनपूर्वक आभार मानता। आणि म्हाका दिसता फाल्यां संडे ह्या 2 दिसान मंडेच्यान आमची ॲम्ब्युलन्स सेवा सगळ्यांक कार्यरत जातली आणि तेजो सगळ्यांनी लाभ घेवचो। गरजूवंतां पर्यंत कसली समस्या आसूं, हेल्थाची समस्या आसूं, पर्सनल समस्या आसूं किंवा तांकां कितेंय समस्या आसूं, आमचे हेल्पलायन रोखडीच आमी आतां चालू करता आणि त्याच्या माध्यमांतसून आमी सगळ्यां कडेन प्रत्येकाच्या दारार पावपाचो आमी प्रयत्न करतले हे आज हांव निश्चित करता। देव बरें करूं। सरकार उत्सव करतात, म्हाका खबर ना आज मनीस आमचे मरता, गोंयकार आमचे मरता आणि हे टिका उत्सव नसले नाकाले धंदे करून बसल्या। टिका उत्सव करात, वॅक्सिनेशन दियात, पण त्याच्या वांगडा ऑक्सिजन दियात। 400 रुपया खातीर आज आमचा गोंयकार भायर पडटा, हे दुर्दैव दिसता। आज प्रत्येक समाजसेवक आज कितलेशेच वाठारांतले समाजसेवक उठलेले आसा, कोण ॲम्ब्युलन्स दिता, कोण सॅनिटायझर करता, कोण जेवणां दिता, कोण आनी कितें करता, अशें प्रत्येक जण करता। आज जर काँग्रेसचे गव्हर्नमेंट असले, बाकी हेर हितून काँग्रेसचे गव्हर्नमेंट आसा, थंय वचून पळयात सगळें फ्री, ट्रिटमेंट फ्री, जेवण फ्री, कितलेशेच आसा। नॉन काँग्रेस थंयच जायता, पण बीजेपीच्या गव्हर्नमेंटान जेवणां मेळना, जेवणां JMCची अशी हालत आसा, ते व्हेंटिलेटर मेळना, तुम्ही तेजेर करप्शन करता, तुम्ही तेजेर पयसो करूंक सोदता। आज तुम्ही खरें म्हणल्यार कोविडाचेर धंदो करपाचो करता तुम्ही, ही खरी म्हणल्यार वायट गोष्ट जावन आसा। खरें म्हणल्यार प्रमोद सरकार जे आसा आज सावंत सरकार, ते सावंत सरकार आसा गोंयचें काय आनी खंयचें म्हाका खबर ना, पण म्हाका दुख्ख दिसता आयज अशे दत्तारामा सारखे समाजसेवक उठता, चंदना सारखे समाजसेवक उठता, पार्वती सारखे उठता, असे कितलेशेच समाजसेवक जे आसा ते आमचे उठलेले आसा आणि काँग्रेसचे कार्यकर्ते उठलेले आसा। कारण काँग्रेसची तळमळ आसा गरीब लोकांची, बहुजन समाजाची तळमळ आसा, म्हणून आयज खरें म्हटल्यार काँग्रेसचे कार्यकर्ते उठलेले आसा, म्हणून आयज हे सगळे दिसलेले आसा। आयज तुमकां खरें सांगता, लास्ट टायम आमी जे हे केल्ले 90,000 मास्क वाटलेले आहा,
गव्हर्मेंटा कडेन एक मास्क दिवपाक ना, गव्हर्मेंटा कडेन एक सादी गोष्ट करपाक ना जी कोविडाक जाल्ली आसा. आयज जेवणाचे तळमळटा लोक, तांकां जेवण दिवपाची तयारी ना. त्या खातीर हांव खरोखर दत्तारामाचें अभिनंदन करता आनी अशेच समाजसेवकांक सांगता की तुमी सगळे फुडें येयात आनी हे कार्य करात, कारण हे सरकार आमचें कांय करपाचें ना, स्वताचो जीव स्वता सांबाळपाचो हेच एक कार्य जाल्लें आसा. थँक्यू. साखळेश्वर वर्धापन दिनानिमित्त जो दत्ताराम पेडणेकर एक बऱ्यापैकी सोशल वर्कर, कित्याक पयशे आसलेत म्हणून जायना, पूण ते भायर दिवपाक एक दानशूरपणाचो व्यक्ती म्हणून आसपाक जाय. पूण आयज हांव पळयता दत्ताराम पेडणेकर आजच्या ह्या दिसा ही एम्बुलन्स तेणी शिवोलेख हॉस्पिटलची फ्री हेका दिल्ली आहा. हेच्या भायर आनीकूय एक येवपाची आहा. पूण अशें तेच्या हातीनसून जी कार्य जायता, फाटल्या दिसांनी ते कापणी शेताची कापणी करपाक मशिनां दिल्ली, जावं फाटल्या दिसांनी वादळ येयल्ले तेन्ना तेणी कटर हाडून जी लोकांची झाडां घरार पडल्यात ती झाडां कापून वेवस्थीत हे करून थंयसरूय सोशल काम केल्लें आहा. अशें बऱ्यापैकी सोशल काम आयज जायत आहा आनी आतां हें अत्यंत गरजेचें आहा. हांव पळयता हे कोविडच्या महामारीन लोकांचे अक्षरशः हाल जाल्ले आसा. जे ट्रिटमेंट घेवंक वयतात थंयसरूय इन्फ्लुयन्स, थंय ऑक्सिजन ना, कांय ना, सगळ्योच भानगडी. आनी अशा टायमार पळय म्हाकाय अनुभव येयल्लो आहा. जेन्ना कोणाक एम्बुलन्स जाय पडटा, हॉस्पिटलांतसून घरा कडेन हाडटले जाल्यार एम्बुलन्साक 2000च्या जाग्यार जावं 1500च्या जाग्यार 4000 दिवचे पडटात. पूण अशा टायमार जे सादारणशे आमचे एक 10,000 जोडपी जर आसात आनी तो जर असले हितून सांपडला जाल्यार तेजे कडेन जायना. ते कठीण परिस्थिती. अशे 2-3 इन्सिडेंट म्हाका घडलेले आहा. आतां ते भायर पळय सदांच सीएमान कालूच डिक्लेअर केला हे प्रायवेट हॉस्पिटलांत जवळ जवळ 80% खर्च दिता म्हणून. पूण ही भाशणां आयकून म्हाकाच अनुभव आहा. एकल्यान पेशंट येयलो आनी काल हेतून घातलो मणिपाल हॉस्पिटलांत, जाल्यार ताका बील येयला आयज 4.5 लाख रुपया. आनी भितरले तेणी कितें केलां 60,000 रुपया DDSSY हेच्या अंडर कमी केल्या. पूण बाकीचे पयशे तेणी खंयचे हाडचे? जवळ जवळ 4 लाख रुपया ताका आतां भरचे पडटा. सांगले हांवेंय भाशण आयकलां बाबा 80% म्हणाले ते आमी गव्हर्मेंट बेर करतले, 20% भरपाक जाय. 20% जाग्यार आतां ताका 2,60,000 रुपया भरचे पडटा. आनी अशा हेतून जे पब्लिकेचे सगळेच हेतून सध्या हाल जाल्ले आसात. फकत थंय भयभीत जाल्लें आहा वातावरण. आनी अशा हेतून दत्ताराम पेडणेकरान ही एक आयज एम्बुलन्स दिल्ली आहा. खरेंच तेणी हे सोशल हेतून बऱ्यापैकी तेची सेवा आसा आनी हे सेवेचो फायदो म्हाका दिसता आमच्या म्हापशेकारांकूय मेळटलो. केन्ना जाय जाल्यार आमकांय ती मेळोंक शकता. हांव तेचें अभिनंदन करता आनी तेच्या हातीन अश्योच सेवा घडत रावो अशें मागता. देव बरें. आसा आनी अशा बऱ्या दिसा आमचे शिवोलचे सोशल वर्कर दत्ताराम पेडणेकर यांचो आयज लग्नाचो 35व्या वर्सात ते पदार्पण करता. हांव आयज सगळ्यात पयलीं तेंचे धन्यवाद करता आनी मनानसून म्हाज्या भरोन येता की आयज म्हाज्या मतदारसंघाक असलो बरो सोशल वर्कर लाभला म्हणून. आयज सगळे जाण कोरोनाच्या काळान सगळे जाण परिस्थितीन सारखे बिकट आसा. अशा परिस्थितीन आसून पासून तेंची आयज करूं ही कल्पना तेंच्या तकलेन आयज येवंक ना. 6 म्हयन्याच्या पयलीं जेन्ना ते आमच्या बरोबर बसलेले तेन्ना ते म्हणपाक लागले पार्वती कोरोनाची वेळ अशें जाल्ली आसा. म्हाज्या मनानसून म्हाका दिसता की शिवोली मतदारसंघात ह्या 3 पंचायतींक एक एम्बुलन्स दिवपाची आनी त्या 3 पंचायतींक एक एम्बुलन्स दिवपाची. तो अशें चालू आसता आसता आतां कितें जालें मदींच कोरोनाक लागून इतलें हें जालें डावन की ते कितें जालें तें हांव नकळी. पण तेंची वीश ही आयज ह्या अशा बऱ्या दिसा साखळेश्वर देवाच्या वर्धापन दिसा तेंची वीश आयज पुरी जाली. आनी दुसरें सांगपाचें म्हणजे ते बरेच समाज कार्यकर्ते आसा. फाटल्या दिसांनी वादळ तुफान जालें जाल्यार सगळ्यांच्या घरांचे जी झाडां पडटा त्या झाडाच्या दिसांनी ते भितर स्वता उबे रावन कोरोनाच्या काळात मनीस घालून मानाय घालून ते काम करून घेवं येतात. तर ते फुड्यान स्वता उबे रावन ती झाडांची तेंच्या घरार पडलेली तांकां अशा पद्दतीन तेंच्यानी तांकां हेल्प केल्लें आसा. दुसरें मास्क वांटप नाल्यार आनीक कोणाची गरजूंची सारकी कोणा कडेन जायना. कित्याक हांव तेंच्या बरोबर काम करता म्हणून हांव सांगता की तेंची भितरची मनाची जी कळकळ आसा पळय ती अशा पद्दतीन म्हाका दिसल्या म्हणून हांव आयज व्यक्त करता की
काही लोकांक पैशाची सुद्धा गरज पडली जाल्यार ते त्या टायमार काडून दिता हें हांव जाणा. हे तर आनी म्हाका सॉरी तुमकां राग येतलो की आतांच हांगा रिपोर्टरांनी कोणी तरी विचारले की आरडोन उमेदी मागून काय हांगा फायदो ना. अपोजिशन आयज अशा पद्दतीचें काम करून प्रॅक्टिकल काम करून दाखयता की आयज दत्ताराम पेडणेकर जे सोशल वर्कर आहा पळय तेंच्यांनी आयज ही एम्बुलन्स हांगा हाडल्या आमच्या शिवोली मतदारसंघात. ह्या पद्दतीन तेंच्यांनी आयज असो आमकां हेल्प केल्लो आसा. तांकां हांव मनानसून धन्यवाद दिता. देवाचो वर्धापन दिन 10वं वर्धापन सत्यनारायणाची पुजा जाल्या आणि अशा ह्या पवित्र दिसा बाब दत्ताराम पेडणेकार जो आमचो एक खंतो कार्यकर्तो काम करपी सोशल वर्कर तो आज एक एम्बुलन्स लॉन्च करता. त्या कार्यक्रमाक हजर आशिल्ले आमचे पक्षाचे पदाधिकारी बाबी बागकार आसा, सुधीर कांदोळकर आसा, पार्वती आसा, तारक आरोलकर आसा, मांद्रेकार आसा, दत्ताराम बाबाजी घरकान आसा, चली आसा. आता गोंय राज्य अत्यंत कठीण परिस्थितींतल्यान वता. तुम्ही सगळ्यांनी पळयलां गेल्ल्या काही दीस गोंयांत कशा पद्दतीचें वातावरण जालां, भयाचें वातावरण. म्हणजे सगळ्या लेवलाचेर लोकांक जे त्रास काडचे पडटात, भोगचे पडटात ते पळयले जाल्यार खरेंच आमी गोंयांत आसा काय कितें असो प्रश्न पडटा. गोवा मेडिकल कॉलेजीस सारकें इन्स्टिट्यूशन, गोंयचें मेडिकल कॉलेज किंवा मेडिकल हॉस्पिटल म्हणजे आख्खे कारवार ते सावंतवाडी पर्यंत फामाद एकच हॉस्पिटल. कारवाराक कितें जालें पयलो गोवा मेडिकल कॉलेज, थंय कितें जालें पयलें गोवा GMC अशी परिस्थिती आशिल्ली. ताजी सुद्दां आज आमी कितें जालें तें पळयतात. म्हणजे टीव्हीचेर चॅनलाचेर आयलें, NDTV सारके व्हडले व्हडले चॅनलांनी दाखयलें की गोवा नोन प्लेस, फेमस प्लेस फॉर टुरिस्ट डेस्टिनेशन इज क्राईंग अशे पद्दतीचे हेडलायन्स हाचे आयल्यो. अशा ह्या वातावरणांतल्यान दत्ताराम पेडणेकारा सारखे समाजसेवक कोणाचेर अवलंबून जावना आसतना काम करपाक मुखार सरता ही आनंदाची गजाल. ताचे सगळ्याचे खूब जाण मुखार आयले तरणाटे आनी ताणें स्वताच्यो एम्बुलन्सी चालू केल्यो. ताणें स्वताची मशिनां हाडली. झाडां फाटीं तुफानाच्या वेळार कोणाचे हाका रावलो ना, हो येतले ते येतले, कोणा हाका फोन करपाक जाता. ताणें स्वता गाडी आपल्याली घालून मशिनां घालून झाडां मारलीं, लोकांक एक रिलीफ दिवपाचो प्रयत्न केलो. समाजसेवक आसा ताचें हें काम आसता. आनी आज ताणें आज गरज आसा. जाणटे मनशाक आतां टेस्टिंगाक व्हरपा जाय, कोण नासता. जाणटे मनशाक कोवीड हॉस्पिटलांत व्हरपा जाय, एडमीट करपाक व्हरपा जाय, तांचे कडेन ट्रान्सपोर्ट ना. कोवीड म्हणटकीर कोण हात लावपाक येना अशी परिस्थिती आज आसा. भितात सगळे, खुद्द फॅमिली मेंबर्स भितात. अशा वेळाचेर एक एम्बुलन्स दिवप, एम्बुलन्स लॉन्च करप हें अत्यंत बरें काम अशें हांव मानतां, जाचो फायदो ह्या सगळ्या लोकांक जातलो. गोंयांत अशे लोक आसात जाणटी थोडी कपल, तांची भुरग्यां सोयऱ्यां कोण हांगा ना, सगळीं भायर आसात. आवय बापूय हांगा आसा. तातूंत भितर एकल्याक कोवीड जालें जाल्यार कितें जावप, परिस्थिती तांची कितें हें तुमी चिंत रावनात. तांकां व्हरतलो कोण, हॉस्पिटलांत कोण व्हरतलो, टेस्टिंग करपाक कोण व्हरतलो. आनी अशा वेळाचेर ही एम्बुलन्स हो एक तांचे सारके मनशाक आधारस्तंभ. तें आधारस्तंभ दिवपाचें काम बाब दत्ताराम पेडणेकारान केलें. ह्या खातीर हांव ताचें अभिनंदन करतां. म्हणजे सगळ्याक हाचो उपयोग जातलो. ह्या परिसरांत न्ही खंय कॉल आयलो जाल्यार ताची एम्बुलन्स बसून लोकांक आदार दिवपाक शकतली. आनी म्हाका खात्री आसा जो समाज सेवा करता ताका लोकांचो तेंको मेळटा. लोक पळयतात कशे पद्दतीची समाज सेवा कोण करता. तो आतांय न्ही, तो खूब तेंप जालो समाज सेवा करता. हांव ताच्या घरा कडेन सुद्दां फंक्शनाक आयला, मिटिंगेक आयला. हांव ताचें अभिनंदन करतां. एक बऱ्या दिसा ताणें आज ही लोकांक उपयोगी, समाजाक उपयोगी अशी एम्बुलन्स सेवा आज ताणें लॉन्च केल्या. आनी म्हाका खात्री आसा त्या पद्दतीन ताणें सायक्लोनाच्या वेळार लोकांक मदत केली, तशीच मदत ह्या एम्बुलन्साच्या मार्फत लोकांक जातली हाची म्हाका खात्री आसा. हांव ताका आज ताचे लग्नाचो वाडदिवस म्हणजे योग पळय, देवळाचो वर्धापन दिन, ताचो लग्नाचो वाडदिवस आनी त्या वाडदिवसाच्या दिसा वाडदिवस सेलेब्रेट करपा वाट्याचो तो लोकांच्या खातीर एम्बुलन्स लॉन्च करता ही आनंदाची गजाल. हें खरें समाज सेवकाचें काम अशें हांव मानतां आनी ताका म्हज्यो शुभेच्छा दिता. सर आयज राज्य म्हाका दिसता हांवें सांगलें पयलींच
की गोंयकार ह्या खेपेक आपल्या कॉन्शियसाक स्मरून मतदान करतात. कारण गोंयकारांनी सगळें भोगलां, गोंयकारांनी सगळें पळयलां. आमच्या वेळारय पळयलां. हांव मुख्यमंत्री आसा, काणकोणा पूर आयलो. तुमकां याद आसतली, याद आसल्यार पळया. काणकोणा पूर आयलो, काणकोण अर्धें काणकोण सगळें बुडिलें. लोकांच्या बिल्डिंगेचेर उदक पाविलें. आमची फातिमा डिसीजो आमदार म्हणटी तेर्रासाचेर उरली, सकयल देवपाक मेळना. हांव आनी म्हजे बरोबर तेन्ना चर्चील PWD मिनिस्टर आशिल्लो. आमी गेले उदकांतल्यान गाडी घालून आमी थंय गेले. 3-4 दीस आमी कॅम्प करून रावलो. हांव थंय 4 दीस कॅम्प करून रावलो. कलेक्टर सगळे थंय कॅम्प करून रावले. 4 दिसांनी आमी सिच्युएशन अंडर कंट्रोल हाडलें. लोकांक पयशे दिले, कपडे दिले, सगळें दिलें. काणकोणकारां विचारा, काणकोणकार अजूनय याद काडटा. सर माझा एक प्रश्न असा की हेचे पयलीं आमी काँग्रेसचे आमदार हायजॅक जातना पळयले बाय BJP. आतां नगरसेवकांची तीच गत जाता. तर अशा अवस्थेन भवितव्य कितें काँग्रेसचें? काँग्रेसचें भवितव्य खंयच वचना. ह्या राज्यांत प्रत्येक मतदारसंघात काँग्रेसचो वोटर फिक्स्ड आसा. खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सी काडा आनी पळया. आमदार गेलो जाल्यार सुद्दां कितें करून किंवा नगरसेवक गेलो जाल्यार सुद्दां वोटर पळय आसता तो काँग्रेसचो सहजासहजी हालना. तो कमिटेड वोटर आसा काँग्रेस. पार्लमेंटाचे रिजल्ट काडा आनी पळया. ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी म्हणटाले कांयच पडपाना काँग्रेसीक, थंय सुद्दां काँग्रेसीची बेस ही ह्या राज्यांतल्या 40 मतदारसंघां आसा जी कोण नाकारपाक शकता. सर जी व्हिडिओ टीम आहा पळय सरकारची, ती सरकार मुख्यमंत्र्यान तेजी घोशणा केली की कंपल्सरी ही प्रायवेट हॉस्पिटलान हे करूंक जाय म्हणून. पूण प्रायवेट हॉस्पिटलां लोकांची हेच घेयना. म्हणजे 80% तरी कांयच ती हें घेयना. GDSY स्कीम खरें म्हटलें जाल्यार कोविडा खातीर परत रिओरिएंट करून सारकी करपाची गरज आसा. कारण म्हाका काल कंप्लेन आयल्या एका हॉस्पिटलाचे पेशंटाक की ताका फक्त 15,000 काय 20,000 डिडक्ट केल्या. आतां ते सांगतात कितें की 5 दिसाचे हे चार्जीस करता. तांचे रेट डिफायन केल्ले आसा. 8,000 रुपया रुमाक, 19,000 रुपया तुगेले इंटेन्सिवाक एक दीस उरलो जाल्यार अशे तांचे रेट आहा. त्या रेटान सगळे जर केले जाल्यार तुमकां 4 काय 5 दिसां भितर तांचे हे काबार जाता. मागीर उरले तुमी 10 दीस उरलो, तूं कोविडा लागून हांगा 20 न्ही 40 दीस उरल्या भितर. 40 दीस रावन मागीर मेल्या. थकले. हांव सुरवातेक सांगतालो एप्रील म्हयन्यांत लॉकडावन करा म्हणून. म्हजो डिमांड 2 आशिल्ले. तुमी काडा आनी पळया. नॅशनल चॅनलाचेर हांव पयर आशिल्लो तेन्ना तांकां हांवें सांगलें एप्रील म्हयन्यात आमचो मागणी आशिल्ली लॉकडावन करा आनी RT-PCR टेस्ट कंपल्सरी करा. जो गोंयांत भितर सरता ताका RT-PCR नेगेटीव टेस्ट करून भितर येवपाक, सर्टिफिकेट घेवन भितर येवपाक. पूण आमची मागणी कोणें आयकली ना. जेन्ना हायकोर्टान पिटिशन फायल केलें एडवोकेट्स असोसिएशनान आनी कोणें त्या वेळाचेर हायकोर्टान डिसिजन दिलें की RT-PCR टेस्ट कंपल्सरी म्हणून फाल्यांच्यान. तेन्ना हांचे दोळे उगडले सरकाराचे. म्हणजे परिस्थिती कितें जाली. ऑपोजिशन आमी ऑक्सिजनाच्या वेळार आमी कितलो बोवाळ केलो. पूण सरकार आमचो पळय ऑपोजिशनाचो रोल, ऑपोजिशन हॅज टू बी पिपल्स व्हॉयस. आयकून घेवप ना आयकून घेवप हें सरकाराचें काम आसता. सरकारान सुरवाते पासून जर आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन जर काम केलें जाल्यार आज हे परिस्थिती येना आशिल्ली. आमकांय मातशी नॉलेज आहा. आमी राज्य चलयलां. 5 वर्सां हांवें स्टेबल राज्य दिलां. आनी म्हणून हे सरकारान आपल्याक जाय म्हणून आपणें हें करून हाडलां. म्हणजे ह्या सरकाराची हे पळय स्वता हेल्थ मिनिस्टर सांगता, आरोग्य मंत्री सांगता की 26 जाण लोक ऑक्सिजन ना म्हणून मेले म्हणून आनी हायकोर्टान इन्क्वायरी करची म्हणून अशें म्हणून आरोग्य मंत्रीच सांगता, स्टेटमेंट करता. पण तेन्ना लोकांक कळ्ळें की GMCक ऑक्सिजन नासतना लोक मरपाक लागले म्हणून. ताचे पयलीं कितले लोक मेले आसतले देवा खबर. पावरान येवपाची तयारी दवरल्या काँग्रेस सरकार. विरोधक सदांच तयार असतात इलेक्शनां फेस करपाक. थंय प्रश्नच ना. आनी म्हाका खात्री आसा की ह्या इलेक्शनाक लोक न्याय दितले सारके. कारण हे जे कोविडाचें प्रकरण संकट जे लोकांनी पळयलां न्ही कशे पद्दतीन थंय लोक तळमळ्यात. GMC सारख्या हॉस्पिटलाक तळमळे लोक. खाट ना म्हणून मेले, व्हेंटिलेटर ना म्हणून मेळे. हांव कमीत कमी कितलेशा लोकांक हांवें मडगांवां हेल्प केल्या. एडमिशनां बेड दिवपाक हेल्प केल्या. व्हेंटिलेटर खंयच्यान कोणागे प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत दिवपाक हेल्प केल्या. जाणें म्हाका फोन केला, जाणें म्हाका कॉन्टेक्ट केला. तो मागीर खंयचो तो हांवें पळोवना. म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो भायलो जात पात धर्म कांय पळोवना. रातचे 2 राती सुद्दां 2 वरांती एकल्यान म्हाका फोन केला.
की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां मातशें कितें तरी प्रॉब्लेम जाला ऑक्सिजनाचे मातशें पळय दोतोरा कडेन उलयतले असो म्हजो रोल आसा पयलीं आशिल्लो आनी आसा म्हणजे फाल्यां घेताना कित्याक दिसना घेतना म्हणजे कितें आमी वचून तांकां घेराव घालपाचो हांव 6 म्हयने जाल्यार हांव मागणी करता फर्स्ट कोविडाचो वेव आयलो पळय त्या वेळाचेर हांव मागणी काडली म्हजें स्टेटमेंट काडा आनी पळया की 100 कोटीचें पॅकेज रिक्षावाले टॅक्सीवाले मोटरसायकल पायलट खाजेकार चणेकार फुलाकार ह्या सगळ्यांक 100 कोटीचें पॅकेज दिया म्हणून मायनींग बंद जालें तेन्ना आमी सगळ्यांक गव्हर्मेंटान पॅकेजी दिले तशें एक पॅकेज तांकां दिया ते रस्त्यार बाबडे रडटात तांचे कडेन कांय ना म्हजो एक कार्यकर्तो चण्याचो धंदो करपी तो चणे हाडून घरा कडेन पडल्या फेस्त ना जात्रा ना कांय ना कितें करप काय म्हणटा तांकां आज खरें म्हटल्यार अत्यंत आतां काल महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान रिक्षावाल्यांक बी पॅकेज दिलें आनी खंयच्या सरकारान तेलंगणात तांणी रिक्षावाल्या म्हणजे अशें हो पळय जो पळय गरीब घटक आसा समाजाचो तो आज अक्षरशः त्रासान पडिल्लो आसा तांचे खातीर कांयच करना 100 कोटी 300 कोटी दिले म्हणटा सेंटरान काड आनी 100 कोटीचे पॅकेज आज ताची तांकां 200 कोटीचे पॅकेज लागतले हांव सेकंड वेव जालो हांव फर्स्ट वेवाच्या वेळार बोवाळ मारतलो 100 कोटी पॅकेज दिया तांचे पयशे कोण भरतलो DDSYC म्हणजे आतां आनी केला पळय गव्हर्मेंटान महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान स्कीम केल्या तांणी कशी स्कीम केल्या जो मनीस गरीब आसा ताचे कडेन तांक ना ताका डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्टिफिकेट दिता तो प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत जर गेलो ताचो सगळो खर्च महाराष्ट्र गव्हर्मेंट करता प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत कांयच कलेक्ट करप ना अशें कितें थिंक करून काडपा जाय हांगाली प्रायव्हेट हॉस्पिटलान घेत ना बेसिकली सरकाराक गरीब लोकांच्या बद्दल आत्मीयता आसपाक जाय गरीब लोकां बद्दल कळकळ आसपाक जाय जाल्यारूच ह्यो स्किमी काडपाक शकता कितें